आम्ही तू किती शेता सांगू मरे जमयल्याक सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आयज आमचे मध्ये चेअरपर्सन पुजोऱ्या काकाराचो प्रसन्न बाब आसा, तशेंच आमचे कावन्सिलर भाई, तशेंच आमचे मनोज नायक, तशेंच आमचे डॉक्टर मेघा कुचडकर, आमचो जो इन्चार्ज EMRIचो डॉक्टर आनी बाकीचे सगळे हेल्थ स्टाफ आनी सगळे आमचे बरे मागपी. आज जशें आमी प्रॉमीस केल्लें, जेन्ना आमी नॉर्मल एम्बुलन्स जेन्ना स्थापना केल्ली एक 3 म्हयन्या पयलीं, की आमकां कुडचड्यार एक कार्डियक एम्बुलन्स आमी हाडपाचो भावना दवरलेली. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आमकां ही दोनूय एम्बुलन्सान आमकां दिल्ले आसा, हांव तेजे चेअरपर्सन जो कलेक्टर आसा, तेजी टीम आसा, ताका हांव थँक्यू म्हणटा. आमकां ही कार्डियक एम्बुलन्स जरी तरी इंडिविज्युअली लोकां कडेन आसा, पूण आमी ही कार्डियक एम्बुलन्स आज लोकां खातीर डेडिकेट करता. आयच्यान हांव लोकां कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान, प्रेस भावाच्या म्हणजे सगळ्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता की जेन्ना केन्ना कोणाक ह्या वाठाराचे केपें तालुकाचे एरिया, स्पेशली कुडचडे एरियाक केन्ना कोणाचो चेस्ट पेन आसा वा आनी कितें आसा, जेन्ना 108कूच फोन करपाक जाय. कितें हेका लिंक केली आमी 108. हितून भितर सगळे स्टाफ आसतले, सगळे एम्युनिटीज भितर आसा. आनी हेजे खातीर जेन्ना कॉल करता की हड्ड्यान दुखता म्हणटा पळय, तेन्ना ही 108 पयली येतली कार्डियक एम्बुलन्स. बाकीचे एका दुसरी एम्बुलन्स येतली. गरज पडली जाल्यार ती एम्बुलन्स बिजी आसा जाल्यार ही वयतली. पूण आमी तांकां सांगलां की ही एम्बुलन्स शूड बी स्पेसिफिकली फॉर पीपल वीथ डिसऑर्डर्स, म्हणजे कोणें कंप्लेन केले फॉर चेस्ट पेन आनी कितें, ही एम्बुलन्स फुडें वयतली. सो आज हांव परतून एकदां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाक, तशेंच ऑनरेबल CMाक आनी तशेंच ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही सर्विसीस आयच्यान कुडचड्या वयल्या हेल्थ सेंटरांतल्यान केपें तालुका खातीर आमी चालू करतले. स्टेशन एम्बुलन्स हांगा आसतली, ते हांगा आमचें बरें व्हडलें हॉस्पिटल आसा आनी तेजे खातीर ही सगळी सुविधा एक एक करून सरकारा कडेन मागता की दिवपाक जाय. आनी हांव सदांच मागीत रावतलो, जे परेन हें हॉस्पिटल जे आमी संकल्पना दवरलेली तशी हॉस्पिटल जायना, ते भशेन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तेजे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत आमचो राणेक, ताकाय हांव फोर्स करतलो. सो आज ही कार्डियक एम्बुलन्स आमी लोकांक डेडिकेट करता आनी लोकांनी ही उपलब्ध जी आसा, स्टाफ बरे ट्रेन आसा, ते तुमकां ऑन सर्वीस दितले. पूण लोकां कडेन मागता की जेन्ना 108 कॉल करता स्पेसिफीक फॉर हार्ट रिलेटेड दुखता म्हटल्यार ताका करपाक जाय. सो 24 वरां एम्बुलन्स ही सर्विसीस हांगा आसतली. तेजे खातीर परतून एकदां आज जे हेल्थाचे सगळे बाकीचे वांगडी आसा, हांव थँक्यू म्हणटा. सर्विसीस जरी तरी आमकां जाय तशी अशी फुडें वचना, जे एक्झिस्टींग स्टाफ आसा, डॉक्टर मेघा कुचडकर आनी तेजी टीम आसा, ही सर्विसीस बरी दिता. स्वता आपूण OPDन बसता आनी हें दाखोवन दिता ज्युनियर डॉक्टरांक की शी इज नॉट स्केर्ड ऑफ वर्क. मदीं मदीं केन्ना केन्ना कोण आपयल्यार ते वयतात न्ही, बट कितें आसा ते काय सांगलां, कित्याक अल्टिमेटली हॉस्पिटल जे आसा ह्यो गोश्टी आमकां सगळ्यांक मेळून काम करपाक जाय. वरचे पयलीं आमी रिव्यू मिटींग डॉक्टरा कडेन घेतल्या, बारीक बारीक त्रुटी आसा तांकांय आमी करून घेवपाचें केल्लें आसा. आनी तेजे खातीर हांव इतलेंच मागता, लोकां कडेन जो आमदार तुमी निवडून दिला, जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह दिल्ले आसा, तेंचेर विश्वास दवरा. आमी तुमचे खातीर काम करपाक येया, फुडें व्हरता. आनी CMान म्हणलेलें की हें जें आसा तें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातलें म्हणून. सो आजुनूय ज्यो बेजीक फॅसिलिटीज आसा त्योच हांगा येयना. सो तेजे वयल्यान कितें सांगपाक? कितें आसता न्ही, फॅसिलिटी केल्ल्या हॉस्पिटलान सब डिस्ट्रिक्ट रेकग्नायज करपाक हे हॉस्पिटल केल्ले आसा. जशें आज कार्डियक एम्बुलन्स आमी केल्ले आसा, जरी तर हांव तुमच्या माध्यमान सांगता, खंय तरी त्रुटी आसा. त्रुटी म्हळ्यार कितें, फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट आसा, कित्याक आतां फायनान्शियल नॉर्म्स आसा, डॉक्टर जर दिवपाक मेळना, जाल्यार हांवें एक प्रपोजल आतां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान थ्रू चेअरपर्सन, थ्रू पंचायत, कित्याक जरी तर आमदार आसा, हांव डायरेक्ट प्रपोजल मूव करूं शकना. हांव गव्हर्निंग कावन्सिलान आसा आनी हांव चेअरपर्सन, आमचे पंच हे आसा, तांकां मूव करतलो की सरकारा कडेन जरी खंय तरी त्रुटी आसा, खंय दिवपाक आमकां मेडिकल फॅसिलिटी म्हळ्यार कितें, हांगा सगळे फॅसिलिटी आसा. डॉक्टर येवपाक जाय, MD येवपाक जाय, सर्जन येवपाक जाय, बाकी डॉक्टर आसा. सो खंय तरी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाक आमी रिक्वेस्ट करून डॉक्टर जे स्थानीक हांगा डॉक्टर आसा, तांकां खंय तरी पयशे दिवन तांकां हांगा येवपाचो सुविधा हांव प्रपोज करतलो थ्रू म्युनिसिपालिटी आनी थ्रू पंचायत. आनी मागीर फॉलोअप करून दितले, कित्याक 1 वर्स जालें तुमी सांगता सारकें.
हांगा जेन्ना 3 तारखेक इनॉग्रेशन केल्लें गेल्या वर्सा तेन्ना आमकां प्रॉमीस केल्लें ऑनरेबल विश्वेश बाबान आनी ऑनरेबल CMान आनी ते भशेन हांवें पत्र बरयलां इवन आमचे मेडिकल ऑफिसरान सगळें बरयल्लें आसा हांव जाल्यार तुका शेअर करूं शकता. सो कित्याक जायना हें खबर ना कित्याक परतून हांव रिपीट करता आनी CMाकूय सांगलें करता म्हणटा विश्वेश बाबूय करता म्हणटा कित्याक जायना हेजेर म्हाका खबर ना. सो लास्ट जाल्यार डिस्ट्रिक्ट मिलिटरी फंडा कडेन आमी प्रपोजल मांडटले की हे डॉक्टरांक जे एम्पॅनल करून हांगा फॅसिलिटी ESI तुमी पळयात ESI देखून गव्हर्मेंट ESI प्रायवेट हॉस्पिटलांनी एम्पॅनल केल्ले आसा आनी तिंका ESI कन्सल्टंट मेळटा. सो हे जर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान तशें जायना जर कन्सल्टंट म्हणून येवंक शकना जाल्यार आमी DMFA कडल्यान फायनान्स करून तांकां कन्सल्टंट हाडपाचो प्रोविजन आतां हांवें मांडलें कित्याक 1 वर्स जाल्लें हांव परतून सांगूंक शकना कित्याक लागून उरला तें तुमकां पत्रकार भाव आमचे आसा ते तुमी हाडटा पूण म्हाजें सांगपाचें कितें आहा की आय वील ऑल्सो रिक्वेस्ट वन मोर टायम आमचे ऑनरेबल CMाक की हांगा डॉक्टर येवपाक जाय सर्जन येवपाक जाय बाकीचे NSCC येवपाक जाय सगळे फेसिलिटीज हांगा केल्ली आसा OT आसा जरी तांकां त्रुटी आसा गव्हर्मेंटाक येना जर प्रायवेट इंडिविज्युअल येवपाक तयारी आसतली ESI हॉस्पिटल कशें कन्सल्टंट केल्लें आसा हांव तशेंच डिस्ट्रिक्ट मिलिटरी फंडांतल्यान पयशे तुजूज करतले आनी ताका एड करून कम्युनिटी म्हणजे हेल्थ सर्विसान डॉक्टर घेवपाचे आनी तांकां दवरपाचे अशें करून हांव प्रपोजल हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मांडलेलो आसा तो म्हाका परतून सांगलो तुमच्या मुद्द्यामान परतून सांगलो.